मायमोगाचो योकार मनीषा जाधव सुरवेक पळोवचे हेडलायन्स। कामुल्लेच्या भुरग्यांक टीचरीन मारपेट करपाची घडणूक। भाजपाचो नुस्तेमारी मंत्र्यान दवरले पुलिसांचे निष्क्रियतेचेर बोट। ताबडतोब सस्पेंड करात पीआय आणि आयोग, मागला निळखंड हळंकारान। कोटबॉन आणि मोबरात वाढत चल्ल्या डेंग्यूचे दुयेती। नुस्तेमारी खात्यान चलयल्या घाळपणा, भलायकी खात्याची आडनदर, सरकाराचेर सरपंचाचो फारपेट। म्हापशा चवथीच्या बाजारात गिरायकांची गर्दी, म्हारगायेच्या काळात वेंचीक वस्तूंची चल्ल्या खरेदी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कामुल्लेच्या भुरग्यांक मारपेट केल्ल्या उपरांत पुलिसांनी केस धापून दवरपाचो यत्न केलो। ह्या गुन्ह्यावा खाला आमी अरेस्ट करपाक शकनात, तातूंत पनिशमेंट ना अशी पीआय आपणाक जाप दिली। गरजेची कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान कोलवाचो पुलीस निरीक्षक आनी आयोग सस्पेंड करात, भाजपाचो थियेचो आमदार आनी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळंकारान मागला। एकूण प्रकारच आंदोलनाक प्रवृत्त करपी असोच आसा। पुलिसांनी जे गंभीरतायेन आनी ताकतिकेन कारवाय करपाक जाय आसली ती केली ना। हे घडणुकेक लागून पिडेस्त भुरगो भियेलाच। हेर भुरगीं शाळेंत शिक्षकांच्या भयान जगतली। पालक विश्वासान शिक्षकांचे सुवादीन ह्या ल्हान भुरग्यांक दितात, त्यात शिक्षकांनी भुरग्यांक मारचे हे योग्य न्हय। हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री तशेंच डीजीपीक चीट बरयतलो, अशेंय थिवीचो आमदार निळखंठान सांगले। रातचे 7:30 पंचनामा केला रातचो। आता हे सगळें करून दीसभर तुम्ही ते आवय बापाय हांगा दवरलो आनी रातचो काळखात पंचनामा कसो? तेज्या उपरांत ट्रिटमेंट बीन घेवन ही सादी सेक्शनां पळयात कसली जायना ती। हे इतको ब्रुटली मारून इतके ब्रुटली मारून ही सेक्शनां कसली नॉन बेलेबल। चार एब्यूज, चाइल्ड एक्ट बीन लागल्यार लागना ही सादी। आनी हांव नका आमी खंय आहा तें अर्बन एरियेन सगळें आसूं आमी गोंयकार गोंयचे म्हणजे ह्या आमच्या ऑफिसरान गोंयकाराची पण किंमत नाका कितें। सो हांवें चार्ज केला की ज्या ऑफिसर सीएमान डायरेक्ट सांगला कायद्यान कितें जातलें करतात म्हणून। डायरेक्टरा कडेन गेले, डायरेक्टरान सांगलें सस्पेंड जाले पूण आपूण कायद्यान करतले अशें जावंक जायना। कारण आमी सरकार पळयता ड्रॉप आवट कितें जाता आनी तो जावंक जायना। त्या खातीर आमचो सीएम कितें करता, स्कील डेव्हलपमेंट हें तें। आतां कशें केलां की तूं SSC केलो, 11वी-12वी केले, हेंचे ITI 2 वर्सां केलें, तुका 12वी सर्टिफिकेट दिता। इतक्या लेवलाक सरकार प्रोटेक्ट करून भोंवता आमी, जाल्यार हेंच्यांनी खंयच्या इंट्रस्टान जे इन्व्हेस्टिगेशन आयोग आहा खंयच्या इंट्रस्टान हेंच्यांनी इतकें धांपून दवरपाचें प्रयत्न आनी खंय आनी इतकें सोड आनी कांय करप ना। जेन्ना काल हांव तेज्या घरा गेलो भुरग्याच्या आनी हांव येता आसतना तो पळोवन तेन्ना PSI फोन करून तेका हांव तेन्ना तूं भियेनाका आमचे FIR बीन आहा म्हणून। हांवें फोन घेतलो, दी म्हटलो म्हाजे कडेन। आनी तुजे कडेन आहा ती कित्याक तांकां कित्याक दिना तूं FIR? मागीर तो FIR घेवन येयलो। हांव म्हटलें हांव थंय घेवन येयलो, म्हाका गावना पायणी ना सेक्शनां ना न्हू, आमी अरेस्ट करूं शकना, वन ती सेक्शनां आहा तितून पनिशमेंट ना। म्हणजेच ही जी 3 सेक्शनां आहा पनिशमेंट नासलेलें ना तातूं आनी अशें जनावरांक मारिना तेज्या पेक्षा वर्स्ट मारून पनिशमेंट ना। प्रोवोक करप, इन्स्टिगेट करप की भायर सरा म्हणून जस्ट बदलापूर जाला तसलें हे वृत्तीचे पुलीस ऑफिसरां हांकां सस्पेंड करपाचें ट्रान्सफरीन भागाना सस्पेन्शन केलें पूण हे इनिशिएटीव सारकें ना आनी हांगा इनिशिएटीव भायर पडले तर ते रिइन्स्टेट जाता। मुद्दो कितें आहा, वर ल्हान ह्या 9 वर्साच्या भुरग्यांच्या फुड्यान ताका मारलो, 9 वर्साच्या भुरग्यांनी मारलो, त्या भुरग्यांक कितें दिसोंक फाव? बाकीच्या क्लासीन पळय भुरगे आहात तेंच्या फुड्यान मारलो, तेंच्या फुड्यान ते पोटाक फट मारली, तेंच्या फुड्यान त्या कानान धरून उडून हाडलो ब्लॅक बोर्डा कडेन। म्हणजे आनी कसलें पेजी तोड जाली म्हणून। आतां कितें समज बाकीचे कितें गोश्टी आहा ते सेपरेट। या विशयाचेर शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे मिडिया कडेन उलयलो, आयकात ताका। टिचरीक ट्रान्सफर करपाचें ते डायरेक्टर करता।
वेगळी वेगळी कारणां टिचरांक भुरग्यांक हाडून थंय बसप हें बरोबर न्ही अशें दिसता. कितें आसा तें टिचरीन म्हाका रिप्रेजेंटेशन करचें, कितें इश्यू आसा तो सेटल करता. सो भुरगें म्हणटा तांकां बी एडमिनिस्ट्रेशन जाय पळय खंय आमी सगळीं आमी केन्ना ही टिचर जाय आनी हो मास्तर जाय म्हणून मागतालो तो चॉयस कोणाक ना. ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हे गव्हर्मेंट टिचर ट्रान्सफर येता टिचरींनी खंयी काम करपाक जाय. पण ते एलिगेशन्स आसा ते पॉलिटिकली Politically जाला alleged कितें की- अशें कितें आहा जे स्पेसिफिकेशन. पळय प्रत्येक मनीस पॉलिटिशनाक वता, दोनूय गोश्टी आसता. त्या टिचरीच्या वटेनूय पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसतलो न्ही, पूण रिजन कितें जर आसलें न्ही, एक त्या स्कुलान एक काम करून घेतलें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना, पूण त्या स्कुलान जर अशी एनग्रेव केल्ली पार्टी जर मारता ताका गव्हर्मेंटाचें परमिशन लागता. तें करप बरोबर न्ही. परमिशन घेवचें पडटा. परमिशन घेवपाक जाय, प्रोसिजर सारको करून प्रोसिजर्स ताजेर इन्क्वायरी जातली. पूण जर टिचरीक कितें ग्रिवंस जाता तर टिचरीन एक प्रोसिजर आसा. 9 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याक लोखणाच्या पट्टेन बडयल्ल्यान दुबावीत 2 शिक्षकांक कोलवाळ पुलिसांनी आयज अटक केल्या. सांगपाचें म्हटल्यार पुराय देश आयज शिक्षक दीस मनयतात. त्याच दिसा विद्यार्थ्यार अत्याचार केलो म्हूण 2 शिक्षकांक अटक जाता. कोलवाळ पुलिसांनी हाचे पयलीं गुन्यांव दाखल केल्ले सुजल गावडे आनी कनिष्का गडेकाराक काल शाळा वेवस्थापनान निलंबीत केले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शिक्षकांचेर खर कारवाय करतलो अशें सांगिल्लें. कुचेलेच्या खाजगी शाळेंतल्या 4थी यत्तेच्या विद्यार्थ्याक ताच्या पुस्तकांतली पानां पिजून उडयली म्हूण शिक्षकांनी मारपेट केल्लो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जाल्ल्यान ह्या दुयेंसाक लागून पयलींच 2 जाणांक मरण आयला. कुडबॉन आनी मोबारात दुयेंती वाडल्यात. नुस्तेमारी खात्याच्या घाळपणा कडेन दुयेंती वाडपाची संबंद आसा असो आरोप करून थळाव्यांनी बिरेस्तारा मडगांव पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्ली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज कुडबाना आनीक मोबार ह्या डेंग्यू केसीसाचो जो इश्यू आसा वो आज लास्ट पुलीस स्टेशनार पावले कडेन आसा. आनीक लोकांनी जे साऊथ गोवा SP आसा सुनीता सावंत हेका एक कंप्लेन दिले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा ही जे डेंग्यू केसीस ज्यो वाडपा लागले कडेन आसा हेका जबाबदार जे आसा ते फिशरी डिपार्टमेंट जबाबदार आसा आनी हेंचेर बेगीच्या बेगीन कारवाय करची म्हणून. आनी दुसरें सांगतात जेन्ना आमी लोकां कडेन विचारले त्या टायमार लोकांनी सांगलां की सरकारान हेजेर क्लियर येवचें की ह्या जाग्याचेर कितली डेथ जाल्यात, कितली पेशंट जे आसात ते हॉस्पिटलायज आसात, की खंयची हॉस्पिटलां आसात, प्रायवेट हॉस्पिटलां आसात, GMC आसात, मडगांव हॉस्पिटल आसात, हेजेर अजुनूय कोणाक जो क्लियर कट आसा वो कोणाक खबर ना, आंकडोय कोणाक खबर ना. आनी हेच खातीर लोकां मदीं भंय पडले कडेन आसा. ह्या भंया खातीर हांगा कंप्लेन फायल जाले कडेन आसा. आनीक हेच न्हय, काल काविलिसी सरपंच जो आसा दिक्सन वाज हेणें इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा. कित्याक काय म्हणल्यार थंय मोगरार एक डेथ जाले कडेन आसा, कुडबाना डेथ जाले कडेन आसा. सध्या लोक म्हणटात की हांगा 80 वयर डेथ जाल्यात, 80 ते 100 म्हणटा ह्यो डेथ जाले तेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. कित्याक हांगा खरी कितें क्लियर आसा हें सरकारान हाडचें, हेल्थ डिपार्टमेंटान हाडचें की बाबा ह्यो केसी आसात ह्यो ना म्हणून. पूण लोक सांगतात त्या कोताक हांगा केसी खूब आसात आनी ह्यो बेगीच्या बेगीन कंट्रोलाक हाडच्यो ना जाल्यार हांगा जो कोरोना जाल्लो ते भशेन दुयेंस वाडटलें आनीक आख्ख्या गांवाची लोकांक हांगा त्रास जातले म्हणून. Kurmana jetty na, on the southern side there are boats which are idle, they are not seaworthy. So Sharmila, the director of fisheries, in spite of the health department also informing her several times now, has not acted. Now Tinga, these people who are there on the boats, they have no voice. They are uneducated people, illiterate. So we don't want these type of people to just die out there because they are also humans. No, कोणागे भावते, कोणागे गो, कोणाले भुरगे बी. कोणागे भुरगे. So we cannot let them just die because these people, these fishermen are earning at their cost. So those boats which are idling, which are not seaworthy, have to be removed. And Sharmila has to do it. Sharmila is not doing it for some reason. सो आज किती लेटर दिल तुवें कितें म्हणून? ते काडपा, since this is a life and death case, death जाताय न्हू, so death जाताय जाल्यार it is a criminal conspiracy. कित्याक मोताय, मनीस मोताय. आज कितले म्हणल्यार म्हणले कडेन आसा थिंगा? डझन जाल्ले ते आज 100चे पावताय. थिंग ह्या नासना, भाली पयले येताय मरे ते, मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, मागीर GMC.
आनी थोडे बरे काळजा कोण बोटकार आहाय ते मागीर प्रायवेट हॉस्पिटलान धाडले. म्हण आतां म्हणल्यार कितली डेथ जाली म्हण तूं? एटलिस्ट 80 to 100. 80 to 100 डेथ जाल्या. होय आनी तितले धांवून गेले. तशेंच वाडपी परिस्थितीक प्रतिसाद म्हणून कासावली पंचायतीन मॉबर जेटीची पळोवणी केली. कासावलीचो सरपंच डिक्सन वाझान प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना परिस्थिती वायट अशें सांगलें. वॉट आय हॅव सीन इज व्हेरी बॅड. हांव तांकां दोगांय कोण ओनरा कडेन उलयलां जे आयज आमगेलो एक ट्युरिजम एरिया जे ट्युरिजम एरिया प्रमाणे आमकां हेसलो हेल्थ कन्सर्न हेल्थ आउटब्रेक हे कोंता येना. आयज पेपराचेर येयले ते ताका लागून आमकां कळ्ळां. सो आय हॅव टेकन इमिडिएट स्टॉक ऑफ द सिट्युएशन. तेंचे रिपोर्ट रावताय. आमी आयज हेल्था सांगलां टुडे इवनिंग दे वील डू द सॅम्पल वॉटर टेस्ट. तेमगेले हायजीन इज व्हेरी बॅड एंड दीस एरिया नो इज व्हेरी सेन्सिटीव. आयज तो एकलो लेबर मेलो. आयज तितलो आवाज जालो ना कित्याक तो लेबर मेल म्हूण. आमगेलो गोंयकार मेलो जाल्यार कितें जातालें? हिचे सगळीं आमची घरां आहाय ती बोगले लोक रावताय. आयज दीस कायंड ऑफ सिट्युएशन whoever the boat owners, whoever the owners of this the jetties were run, they must take care of the labours. And my question is to the labor department. Our labor department इंचतना जे इतलो work force labor येताय भायले स्टेटींसून, they are also human, but as a labor department you must also take care of their hygiene. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आणि मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशा चवथीच्या बाजारात गर्दी जाल्या. पोरवा चवथ लोक गर्दी करपाक लागल्यात. चवथीक लागपी वस्तू ह्या बाजारात आसात. घालुया एक नदर नितीक्षा गांवकाराच्या रिपोर्टाचेर. म्हापशा भरिल्ल्या चवथीच्या बाजारांत कांय जाणांची उमेद दिसता जाल्यार कांय जाण निरशेल्यात. वाडटे म्हारगायेक लागून लोकांक गिरायक ना. खरेदी जायनाशिल्ल्यांनी विक्रेत्यांनी खंत उक्तायल्या. कितें आहा कशी रेट आहा पानांची? 50 रुपया. आहा गिरायक सकाळच्या अजून तरी येवंक ना. लोक बार्गेनिंग करता. हेवटेन तेवटेन सगळ्याक गिरायकूच गाडये लोकांकूय येवंक मेळना न्हू. सो एवढी जागो सोडला. त्या खातीर मदीं जागो थेयला तो आमकां पावत ना. लोकांक रावपाक मेळना न्हू. हेवटेन तेवटेन 3 रांगच्यो गेल्या त्यो. तुम्ही आता कितली वर्सां जाली करता बाजार? 15 वर्सां जाली. चवथीचो बाजार. चवथीक आनी हरशी येता हांव केन्ना तांदूळ. ह्या फावटी कितें कितें आहा? हे फावटी थोडेच घेतला म्हारग न्हू. हे फावट आमी थोडेच घेतले सामान आनी पावसा खातीर काडूंकूच मेळोंक ना. आमचे ना गणपतीचे सामान ह्याच दिसांनी मरे आमी चारांनी देवाचें नांव जोडटा. नाल्यार सदांच सवाय आसता. कशी कितें रेट कितें आहा? रेट हे आतां 100 रुपया हराण. कामली 50 रुपया. हे 50 रुपया. हे 60 रुपया. सो सकाळच्यान आसा गर्दी? सकाळच्यान ना आतांच जाल्या. ओके ओके ओके. गेल्या वर्सा परस ह्या वर्सा रेट बीन वाडला कितें? ना रे पोरू तळ्या आहा रे तितलेच. म्हाका तळ्या दिता मागूंक जाय न्हू. सगळीं म्हाकाच्या खातीर वयता. I am Paul Brito. I normally always come every Saturday
to take flowers, but now since Velankani, Navinas are going on, so I come to take this flower. It's not this thing, it's a special offering. It doesn't matter how much it costs. Today it is 200, but normally it is in only 100. So because of Chaturthi, this will be only 2 days rush. We wish all our Hindu brothers and sisters also it's a lucky time that on 7th is the Velankani feast, and also simultaneously it's a Chaturthi on that day. Great day for Goans, and we have to enjoy it. भरला भरपूर पूण बाजारात गिरायक काय ना कित्याक ना म्हणटा कशें कळटा सबंद बाजाराक वेपार हां त्या कारणान खंय जाता ती जाता जायना ती जायना असं सध्या मार्केट आहा जवळजवळ 400 वेंडर्स बसलेले आहात मार्केटात. आम्ही 300-350 धरलेले, पण जवळजवळ म्हाका दिसता 400 क्रॉसूय जाले असतात. 600 हय जवळजवळ 600 मारे वेंडर्स, आनी तेंची सोय करप, टोकन दिवप आनी बसोवन घेवप खूब जबाबदारी आसता. आनी बऱ्यापैकी म्हाका दिसता आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर्स जे 3 जाण आहा, वेंडर्स, आमचे वर्कर्स आसात, बरेच मेहनत घेवन काम केल्लेले आसता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. शिक्षकांनी केलेल्या मार्गदर्शकांचो नियाळ घेत आणि तांचे आदर उक्तायत राज्यात व्हडा उमेदीन शिक्षक दीस मनयलो. शिक्षक दिसा निमतान विविध कार्यावळी जाल्यो. मारिया एक नदर गोंयभरच्या कार्यावळींचेर. आमच्या तेंपार टिचर्स डे जो आशिल्लो तो असो जायनाशिल्लो, इतले एक्सपोजर नाशिल्ले, पूण तरी सुद्दां टिचर्सां खातीर आपले जे प्रेम आपुलकाय आसा ती एक्सप्रेस करपाक सदांच भुरगीं फुडें सरतालीं, वेगवेगळे प्रोग्राम्स करतालीं. आतां सगळे कडेन मोबायल आयल्या, वेगवेगळ्यो आयडियाज तांकां मेळटा, त्या खातीर व्हडल्या प्रमाणान टिचर्स डे सेलेब्रेट जाता. पूण हेज्या फाटल्यान एकूच म्हजी मागणी आसा की भुरगीं आयच्या दिसा जी टिचरां कडेन आपले प्रेम आनी आपुलकी व्यक्त करता ती तेंच्या मनान सदांच आसची, आनी अशे तरेन टिचरांचे प्रती आपलो आदर, आपलो रिस्पेक्ट त्यांनी सदांच दवरचो, आनी टिचर्स जे तेंच्या खातीर करतात तेज्या खातीर त्यांनी टिचरांक मान दिवचो. म्हाका याद जाता एक टिचर आमची टिचर दीपा थॉमस, इंग्लीश टिचर आशिल्ली म्हजी, आनी इंग्लीश आमकां तितले जमनाशिल्ले कारण आमी मराठी मिडियम आशिल्ली, पूण तिणी इतले सोंपे करून आमकां इंग्लीश शिकयले की बोर्डाक हांवें इंग्लिशीन 75% घेतले. आनी आज सुद्दां हांव खूब प्रावडली सांगूं शकता की हांव इंग्लिशीन उलोवपाक आनी करेक्टली बरोवपाक शकता ते तिच्या खातीर. बेसिकली आज आमी शाळेचो आमचो टिचर्स डे मनयला हांगा. ही भुरगीं आमची सगळी उमेदीन आमचो टिचर्स डे एवरी इयर सेलिब्रेट करतात. आनी हातूंत भितर आमकां इल्ली सुद्दां तांची कमतरता दिसना, कित्याक इतली उमेदीन करता. आनी एक दिसाचो प्रोग्राम आसलो हो, हाजे फाटल्यान हार्डवर्क आसता तांच्यान. 7-8 दीस ताजी पयलींचे प्री प्लॅनिंग करपाचें, आनी हे प्री प्लॅनिंग करून ती सक्सेसफुली आज आमकां हांगा डिस्प्ले करता तांचो प्रोग्राम. हो प्रोग्राम कॅन बी द मोनोलॉग, इट कॅन बी द डान्स, इट कॅन बी द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम. आनी आज आमच्या सगळे टिचर्सांनी हो बरे भशेन एन्जॉय केल्लो आसा. म्हज्या शाळेंतल्या टिचर्सांची म्हाका अजून याद आसा, कित्याक काय म्हणटा जी शिस्त, जी डिसिप्लीन आमकां त्या वेळाचेर लायिल्ली न्ही, तीच डिसिप्लीन आज म्हळ्यार हांव म्हज्या शाळेक लावपाचो प्रयत्न करता. आनी तशीच ही शिस्त ह्या शाळेक लायिल्ली आसा. कित्याक एक शिस्त जी पळय आसा त्या शिस्तीच्या अनुसार भुरग्यांचो अभ्यास जाता, आनी त्याच बरोबर भुरग्यांचे मॉरल व्हॅल्यूज आसा पळय न्ही ते सुद्दां वाडपाक आमकां मदत जाता. टिचर्स डे हो एकूच दीस आमकां मेळटा आमचो मोग जो आमचे टिचरी विशीं आसा तो दाखोवपा खातीर. सो बेसिकली टिचर्स आसा दे वर्क सो हार्ड अँड दे ओनली गेट 1 डे फॉर द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दे डू फॉर देयर स्टुडंट्स. अँड आय फील लायक एवरी डे वी शूड सेलिब्रेट इट एज अ टिचर्स डे बिकॉज ट्रुली वी कॅनॉट इमॅजिन आवर लायफ विदाउट अ टीचर. दॅट इज टिचर्स डे बद्दल सांगचें म्हणल्यार टिचर्स आर आमचे सगळ्यान व्हडले सपोर्टर्स. केन्नाय कितें जालें म्हणटकीर आमी पयलीं वता ते टिचरींग कडेन वता. सो सगळे टिचरींक हांव म्हणटा हॅप्पी टिचर्स डे. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं, आनी तुमी सदांच आमकां अशें मोटिवेट करीत रावात आनी सदांच आमची हेल्प करात, आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी बऱ्या भशेन शिकयता, आनी तुमच्या खातीर आमी वयर सरतले. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी हॅप्पी टिचर्स डे वन्स अगेन. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
मायना स्पोर्ट्स क्लबान दांडो बॉयज बानावलेक हारायलो 1-0 अशा गोल फरकान हो रंगीत खेळ सोंपलो. सेंट जॉन दी बाप्टिस्ट फुटबॉल खेळामाळार 23व्या बाणावली विलेजर्स इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींत मायना स्पोर्ट्स क्लबान दांडो बॉयज बाणावलीक 1-0 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. अरबी दर्यांतले चक्रीवादळ गोंयचे दर्यादेगेपासून पयस पावला. येता त्या दिसांनी हवामान नितळ जावपाची शक्यताय आसा. IMDच्या 5 दिसाच्या अदमासात फकत शुक्रारा खातीर येल्लो अलर्ट दिला. उरिल्ले 4 दीस सुके आसतले. शुक्रारा अजूनही कांय कडेन उटंगराचो पावस पडूं येता, कारण चक्रीवादळाच्या उरिल्ल्या प्रभावाखाला आसा. तशेंच ह्या वाठारांत घोग्यांनी पावस वादळी वारो घोळपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांनी गरजेची जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. शुक्रारा येल्लो अलर्ट जारी केला. चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आसतले. शुक्रारा येल्लो अलर्ट 6 तारखेसावन हवामानाचो अलर्ट ना. शुक्रारा उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. शुक्रारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.